आमची भारतीय जनता पार्टीची कोर टीमीची आज बैठक आशिल्ली आणि त्या बैठकीक सगळे उपस्थित आशिल्ले फक्त एक 4 जण आज पावना। एक आमचे श्रीपाद भाऊ नायक हे आउट ऑफ गोवा आसात, दुसरे रमेश तवडकर आणि तिसरे आमचे विश्वजित राणे हे आउट ऑफ गोवा गेल्यात आणि 4 एक विनय तेंडुलकर मागीर लास्ट पावले। त्यामुळे सगळेच जण या बैठकीक हातून विविध असे विषयांचेर आमी चर्चा केली आणि तातूंतल्यान एक म्हणल्यार आमचो फाटलो सेवा पखवाडा जो कार्यक्रम जालो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान 15 दीस आमी जे कार्यक्रम केले आणि त्याचे रिपोर्टिंग आमकां दिल्ली धाडूंक जाय। ते फायनल करच्या पयलीं मातशें तें सगळ्यांक दाखोवपाक तें आशिल्लें आणि त्यामुळे ते पूर्ण सगळ्यांनी पळयलें आणि एकूण 15 दिसाचे बरे तरेचे कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कॅम्प आसात, मेडिकल कॅम्प, क्लिननेस ड्रायव्ह आसात, आमी 50 वर्सां प्रधानमंत्रीचे जे वेगवेगळे जीवन म्हणजे त्यांचे ऑर्गनायझेशन आसत, मुख्यमंत्री म्हणून आसत, स्वयंसेवक म्हणून आसत आणि प्रधानमंत्री आणि त्या संदर्भातले ते बूक जे बरयलां त्याचे वेगवेगळे जे कार्यक्रम केले तो विषय आसत आणि मागीर गांधी जयंती असे विविध असे कार्यक्रम। काल त्याचे गांधी जयंतीच्या 2 तारखेर ते कार्यक्रमाचे समापन जाले, पण ते टोटल आमकां रिपोर्टिंग वयर धाडचे पयलीं तेचेर एक सगळे रिव्यू घेवन कितें कितें जालां तें पळयलें आणि तो एक विषय। आणि दुसरो जो विषय आशिल्लो तो प्रायमरी मेंबरशीप आणि आज पर्यंत म्हणजे आज सांज पर्यंत आमचे आता काल राती पर्यंत 1,98,000 मेंबर झाले आणि आज पर्यंत जणे 2 लाख पूर्ण जातले आणि तातूंत कांय मतदारसंघ जे आसात त्या मतदारसंघा भितर जितली अपेक्षित आसा तितली मेंबरशीप जावना आणि त्यामुळे त्याचेर येणारे एक अप टू 15 तारीख पर्यंत टाइम एक्सटेंड केल्लो आसा आणि त्यामुळे त्या हाचेर कोणे कोणे लक्ष दिवप आणि ती मेंबरशीप करून घेवूंक जाय आणि त्यामुळे प्रत्येकाक जी जबाबदारी, कारण आमी पयलीं प्रायमरी मेंबरशीप ड्रायव्ह जो आसा तेची स्टेट कमिटी आणि दोन्ही जिल्ह्याच्या कमिटींची बैठक केली आणि तातूंत एक ठरयलें। त्यामुळे ताजो रिपोर्ट जो आसा तो आता आमी कोर टीमी समोर दवरलो। त्या बैठकीक हांव उपस्थित आशिल्लो जी प्रायमरी मेंबरशीपची मिटींग जाल्ली आणि तातूंत मागीर आमी ठरयलें कोणे कोणे खंय वचप, कोणे वचून थोडोसो नेट लावूं जाय अशें जे कांय मतदारसंघ जे आसात ते आमी केले। कारण आघाडीचेर फुडें जे आसात त्याच्या भितर सांखळी आसात, मागीर परये, वाळपय, वास्को, दाबोली, मुरगांव असे कांय मतदारसंघ खूब फुडें आसात, पण बरेच मतदारसंघ जे आसात ते अजुनूय खूब फाटीं आसात आणि त्यामुळे तातूंत वेगवेगळे जबाबदाऱ्यो सगळ्यांक दिल्ल्यो आसा आणि येणाऱ्या दिसांनी तांच्यांनी वचूं जाय हें सांगिल्लें। आमी 2 दिसां पयलीं आमच्या युवा मोर्चाची मिटींग घेवन युवा मोर्चा काही कार्यक्रम दिले, वेगवेगळ्या मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा आणि तातूंतल्यान आउटरीच प्रोग्राम म्हणजे बस स्टँडाचेर बसून मेंबरशीप करप, कॅम्पसाच्या कॉलेज कॅम्पसा भायर बसून मेंबरशीप करप, विविध जागेचेर खूब लोक ज्या भागांत आसात, बस स्टँड, मार्केट कॉम्प्लेक्स आसात अशा भागा भितर वचून मेंबरशीप करप, त्या संदर्भातली डिटेल जी आसा ही सगळी डिटेल दिली आणि आता आमकां एक्टिव्ह मेंबरशीप सुरू करपाक जाय। एक्टिव्ह मेंबरशीप म्हणल्यार एखाद्या कार्यकर्त्यान 100 मेंबर जे केल्ले आसात तो एक्टिव्ह जावपाक शकता, म्हणजे प्रायमरी मेंबर जावप वेगळें आणि एक्टिव्ह म्हणटकच तो मागीर पार्टीच्या एखाद्या पोजिशनान एखाद्या येवपाक मेळटा ताका, मागीर बुथाचो अध्यक्ष, समितीचेर आसत, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मंडळ ह्या हाचेर आणि मोर्चांचे पदाधिकारी म्हणून ते जातले आसत जाल्यार एक्टिव्ह मेंबर जावचो पडटा आणि एक्टिव्ह मेंबराची क्रायटेरिया 100 मिनिमम मेंबर ताणें करूं जाय आणि 100 मेंबर करून ताणें 100 रुपया फी भरूं जाय। प्रायमरी मेंबरशीप फ्री आसा पण एक्टिव्ह मेंबरशिपीक ताणें पयशे भरचे पडटा आणि त्यामुळे त्या संदर्भातले एक निर्णय घेवपी म्हणजे एखाद्याक साधारण समजा 100 जावना तेजे 20 जाले जाल्यार तेका दवरप एक्टिव्ह मेंबरशीप कांय ना। हे करपाक आमी नॅशनल लेवल तशी स्टेट लेवल कमिटी आसा आणि त्यामुळे स्टेट लेवल कमिटी आज आमी कन्फर्म केंद्रांतल्यान घेवन आज आमच्या कमिटी कोर कमिटीनूय डिसायड जाले आणि त्याच्या भितर आमी 3 नांवां जी आसात त्या कमिटीची, तातूंत नरेंद्र सावयकर तांकां कन्व्हेनर केले, दामू नायक त्याचे को कन्व्हेनर आणि राजसिंग राणे ह्या त्याचे मेंबर आसात। अशा 3 जणांची स्टेट म्हणून कमिटी, जी कमिटी ह्या एक्टिव्ह मेंबरशिपीच्या संदर्भातलो निर्णय घेतली। वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर एक्टिव्ह मेंबरशिपाचेर लक्ष करपाक जाय आणि त्यानंतर येणाऱ्या 2-3 दिसां भितर आमी दोन्ही जिल्ह्याच्यो एक्टिव्ह मेंबरशिपच्यो कमिटी डिक्लेअर करपाच्यो आसात। त्यामुळे ऑफिशियली आज हांव ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हे कन्व्हेनर, दामू नायक आमचे एक्स MLA पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आणि राजसिंग राणे हे आमचे उत्तर गोंयचे जनरल सेक्रेटरी आसात। ह्या 3 जणांची एक्टिव्ह मेंबरशिपची कमिटी आज आमी डिक्लेअर करतात
आणि त्यामुळे असे विविध विषय हे हातून झाले. येणाऱ्या दिसांनी जिल्हा पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक आसा त्या संदर्भात चर्चा झाली. अजून कोणें नाव वगैरे फायनल जावना, पण त्या संदर्भात आणि अशा विविध विषयांचेर प्लस महाराष्ट्र निवडणुकीक आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते जे वचपाचे आसात त्या संदर्भातले डिस्कशन जे ऑलरेडी गेल्यात. बरेच जाण हांव आसात, म्हजे कडेन रायगड आणि ठाणा जिल्हा आसा, मागीर विश्वजीत हांचे कडेन सिंधुदुर्ग रत्नागिरी आणि रायगडचो थोडो भाग आसा. आमचे महिला मोर्चाचे प्रभारी सुलक्षणा ते महिला मोर्चा म्हणून हे कॉर्डिनेट करतात तेंचे. आणि आमचे सगळे जे प्रमुख आसात ताचे भितर सुभाष फळदेसाय तांचे कडेन कल्याण मतदारसंघ आसा, दामू नायक हांचे कडेन ठाणे मतदारसंघ आसा, सिद्धार्थ कुंकळकर हांचे कडेन उल्हासनगर, दाजी साळकर हांचे कडेन गुहागर, रेवेंद्र शेट हांचे कडेन बेलापूर, केदार नायक हांचे कडेन कल्याण ग्रामीण, उल्हास नायक तुयेकर हांचे कडेन ऐरोली, संकल्प आमोणकर हांचे कडेन कर्जत, दयानंद सोपटे हांचे कडेन पनवेल, विश्वंभर गांवस हांचे कडेन अंबरनाथ, शर्मत रायतुरकर हांचे कडेन रत्नागिरी, सुभाष मणिक आनी दत्त रेडकर कंबायन दोगूय जाण म्हणून सावंतवाडी मतदारसंघ, रुपेश कामत हे दापोली, दीपक नायक हे पेण, प्रशांत देसाय अलिबाग, गुरुप्रसाद पावसकर डोंबिवली, जयंत जाधव आणि प्रदीप शेट कंबायन हे कुडाळ, समीर मांद्रेकर उरण, विनय तेंडुलकर मीरा भाईंदर, आशिष शिरोडकर कणकवली, विश्वास सदरकर राजापूर, सिद्धेश नायक महाड, केशव प्रभू आणि प्रमोद कामत कंबायन चिपळूण आणि सुरेश केपेकर श्रीवर्धन असे 24 मतदारसंघ आमचे कडेन आसात. आणि तातूंतल्या 12 मतदारसंघाचे कॉर्डिनेशन हे हांव करता आणि 12 मतदारसंघ विश्वजिता कडेन आसा. आणि त्यामुळे त्या संदर्भातली एकूण चर्चा, कारण प्रत्येक गोष्ट सांगूंक जाय कोर्टिमीक, त्यामुळे असे विविध विषय हे ह्या कोर्टिमीच्या बैठकी भितर आशिल्ले. तुम्ही म्हणले की मेंबरशीप थोडे मतदारसंघ कमी जाल्या म्हणून, ते खंयचे? तेचे भितर आमकां जो नेट लाव जाय, पेडणे आमी कमी आसा, पेडण्या मतदारसंघ आसात, बिचोले लेवल पण आमकां जितली अपेक्षीत आसा तितली अजून जावना, थिवी जितली आमकां दिसता तितली जावना, म्हापसा आमकां जाय तितली जावना, शिवोले थोडो नेट लाव जाय, सालिगांव आनी वाडूं जाय, कळंगूट आनी वाडूं जाय, हळदोना जी आसा ती खूब मातशें फाटीं आसा, पणजी आमी सांगले आतां 3000 लागीं आयल्या, तरी पण आमची अपेक्षा ती खूब फुडें वचूं जाय. मागीर सांताक्रूज, तालिगांव ओके आसा, सांताक्रूजूय आमकां थोडो नेट लावंक जाय, सांतांद्रे आमकां नेट लावंक जाय, कुंभारजुआ आमकां नेट लावंक जाय, मया सुद्दां आमकां अपेक्षीत जाय तितली अजून जावना, थंय आमकां नेट लावंक जाय. कारण तो आमदार आमचो मयेचो आमी सगळ्याच महाराष्ट्रांत आसल्या कारणान थोडेशें तातूंत कॉर्डिनेशन जावना. साखळी, पलये, वाळपय बऱ्या तरेन जालें, प्रियोळ आमकां नेट लावंक जाय, फोंडा आमकां नेट लावंक जाय, शिरोडा आमकां नेट लावंक जाय, मागीर मुरगांव, वास्को, दाबोळी प्रॉब्लम ना, ते खूब फुडें गेले. त्या नंतर कुठ्ठाळे आमकां मातसो नेट लावंक जाय, कुर्तोरी आमकां नेट लावंक जाय, फातोर्डा आमकां थोडो नेट लावंक जाय, कुंकळे, केपें, कुडचणे, सावड्डे, सांगे आनी काणकोण हे मतदारसंघ. कारण म्हणजे आमकां आमचे आतां पर्यंत आमी सगळे आज 2 लाख जातले, पण बाकीची जी मेंबरशीप आमकां जर हांवें जे आतां मतदारसंघ सांगला ते जर आमी थोडोसो जर आनी नेट लावन आमी येणारे श्रवणारे सगळे आमचे जे आसा ते आमी टील दसरा पर्यंत इन्क्लुडींग मी म्हज्या सकट आमी महाराष्ट्रान दसरा जातकच तो पर्यंत आमी सगळ्यांनी जबाबदारी घेतल्या, कांय मतदारसंघाची प्रत्येकान जबाबदारी घेतली. आणि त्यामुळे येणाऱ्या ह्या दसऱ्यापर्यंत आमकां आमचें टार्गेट जें आसा तें फुडें व्हरपाक जाय. पार्टी कडल्यान जे पयस गेल्ले कार्यकर्त्यांक तांकां पर्सनली मेळपाचें आसलें ना, तातूंत हे प्रायमरी मेंबरशीप ही सरसकट सगळ्यांक करतात, तातूंत स्पेसिफीक पयस गेले बीन अशें कांय ना. ते पयस गेले प्रत्येक इलेक्शनाक पयस अशें आसतात, सगळ्यांक मेंबर जावपाचें, जाका दिसता जावं जाय ताणें मेंबर जावं जाय. त्यामुळे मेंबरशीप